Check. Check. आम्ही गीत घेऊया. पेज नंबर 10, A21. नवें गीत रोचून गायात. आम्ही दुसरो श्लोक गायतले हांव. तुमची खासगी मागणी तेसा ती मनात धरात आनी ह्या मिसाची जी खरेदी तेसा आसा ती मनात धरून आतां ही मागणी आमी बापाक उबारया. आमचे एक्सप्रेस जावं बरी भशेन जावच्याक एक आत्मीक भावना सगळ्या जाणांक ओदीक मेळोन ताची जिवीत ओदीक खरायेन जिवच्याक आनी फुडल्या वर्सूय जें आसा उत्सवीक वर्साचें तेंय बरी भशेन आमी जिवच्याक आमी तयारी करच्या. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भगवान फ्रांसीस झेवियरच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभोर्तवणाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकांच्या दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025-26 वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सुखभागिलेपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बोरवासो दितली शुभवर्तमानाची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आयज आमी भाग्यवंत आंतोन मारिया क्लॅरेट धर्मदक्ष हाचे फेस्त उरता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमची सगळें आसूं. पातकाची तूक धरून देवाचे एकामेकाचे बोगसोडे मागया आनी म्हणया. हांव पातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोर आशिर्वाद दिवया. सूर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकळूत कोर. मागुया. देवा, जेजूची खबर परगटोवंक भाग्यवंत आंतोन मारियाक धर्मदक्षाक तुवें वेंचून काडलोय आनी ताका व्हडा मोगान आनी सोंसणिकायेन भरलोय. आमी आमच्या भावा भयणांक जेजूशी ओडून हाडूनच्या सगळ्या काळजान वावरूंक ताची विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया.
मागेवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या खातीर जाचे थावन सर्गार आनी संवसारान सगळें बापूयपण उपसता त्या बापा मुखार हांव दिंबी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमचें अंतोस्कोन ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करूं. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाये परोस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे भोरते वरवीं तुमी देवाचे सोपूर्ण भोरतेन भितर सरतल्यात, जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक ओ चिंतूंक जाता ताचे परोस हिसपा भायर अदीक करूंक शकता. ताका पिणकेचे पिणकेन पवित्र सभे मदें आनी क्रिस्ता जेजू सवें सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजांच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सितारा वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे उतरेक संस्थेचे संस्थेक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, असल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपले शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचो आसा आनी तें घेय पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव नाका जाला.
हांव तुमचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता, ना, बोकोर बेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घोराब्यान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापाचेर आड. आवय दुवेचेर आड आनी दू आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमचो अणभव हो आसा. आमी एकामेकाचेर आड कशे भशेन आसा तें जाणा. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी एकामेकाचेर आड जाता. जेन्ना आमी जेजू सोबेन जियेता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून घेवंक लागता. आयज आमकां पयले वाचपान सांगलां, आमचे मदें देवान पवित्र आत्मो घातलेलो आसा. हें सगळें समजून घेवच्याक आमी कितें करता, आमचेच सोंसतुगी सगळें समजूंक सोदता. आमचें चिंतप मर्यादीत. पूण पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान सगळें कितें घडटा तें दाखयता. देवा सगळें कशें आसा पळय तें. आमी सगळीं जाणां जेजू सगळें आसा म्हणटच भितरल्यान सान आमचें जिवीत सारूंक जाय म्हणून पयलें वाचप सांगता. आनी भितरल्यान सान आमी सादता जाल्यार कोण पळयता, कोण उलयता, कोण करता? जेजू. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी हे परी तर आमी जियेत जाल्यार आमच्या घोराब्यान आमी एकामेकाचेर आड जावचे ना. आमी एकामेकाक समजून घेतले. पूण आमी आपलेपणान जियेता म्हणून हे असले आमचे सगळे भेदभाव चलतात. नाजाल्यार ते चलचे ना. हे परी जिवच्याक आमकां घोटाय जाय. आनी जेजू पळयात आमचे खाण जावन तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत रावता. कुडींतूच न्हय पूण आमच्या आत्म्याकूय आनी आमच्या मनाक उजवाडून हाडटा. आनी ही परी आमच्यान ताचे सोबें आमी जियेली म्हणटच आमी एकामेकाक समजून घेतले. कित्याक आमी सगळीं जाणां एक. आनी पाप साहेबान आमकां हें बरें भशेन सांगलेलें, हो परिशद पळय आसा तो त्याच पासत. आमी सगळीं जाणां एक. आनी ताका लागून आमी सहभागिलेपणान देवाचें मिसांव आमी फुडें व्हरता. जेजूचें मिसांव देवान जेजूक धाडला. कित्याक लागून आमकां सगळ्या जाणांक परतून एकठांवच्याक. आमकां कितें एकठांयना? आपलेपणां एकठांयना. आमी मागीर भेदभाव करूंक लागना. पूण ताचे सगळे तर आमी आसत जाल्यार आमचें एकपण, सहभागिलेपण आनी मिसांव देवाचें आमी फुडें व्हरतले. देवाचें मिसांव कितें? आमी सगळीं जाणां एक. जेजू सोबें जेजून भशेन बापायक महिमा हाडली ताच्या सगळ्या कोन्यांनी. ते भशेन जेजूकूय बापाकूय आमी जेजू सोबें महिमा हाडटल्या. पूण एक कशी हाडटा आमी? एकामेकाची सेवा करून. कशी करता आमी? जेजून केल्या पळय ते प्रमाणे. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. ताणें न्ही आमकां सांगलां आनी त्या प्रमाणे आमी जेजू सोबें आमचें जिवीत सारया. आनी ह्या मिसान आमकां ही संदी मेळटा. आमी सगळीं जाणां आयल्यान त्याच कारणाक लागून आमचें आख्खी सैम जेजूच्या ताब्यांत करून ताचे सैम आमी पत्करून ताचे सगळें आमचें जिवीत जिवन. सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. पांयांची बोट आसा थिंचुतान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया, ताचे दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटलीच. दुसऱ्या सुस्कारान हो जागो जो रिकामो जाल्लो आसा तो ताच्या आसण्यान भरून येतलो. तो वर्शी आमचे भितरूच आसा. पूण हे परी आमकां अदीक आनी अदीक अशी संदी मेळटा आपलेपणाक मरून ताचे सगळें आमी पुनर्जीवन जावन जिवंक. आनी ही परी बापाची येवजणी प्रमाणे जेजू सगळें आमचें जिवीत सारून जिवंक. जेजू आर्गांदीन वास महिमा वाखाणणी तुका.
आमचे जिवीत सगळेंच आतां तुका आमी समोर पिता हे विटोवणी वरवीं आनी तूं आमकां अदीक तुजे सुवें घडोवन हाड. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 34, C15. देवा उतर आमी घेतला. तुमचे बलिदान आणि मागणी सुरपुदितात देवा बापाक मानतात तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातल्याय त्या देणे वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्वळ जावं दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बाबा सिम्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती बागयोन जुसे बागयोन दौरम दूत आनी सर्व काली तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू आमचे सगळे हे मागणे बापाक उबारता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांगले आमची सगळी मागणी देसा मनात दवरया आमचे पासत आमचे घराब्या पासत आनी आख्ख्या संवसारा पासत आनी आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्का आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवणकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक वडय आनी आतां आमकां हांगसर राज्य आसलेल्यांक आनी घरा राज्य आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण जगात सुदारान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस हांवचो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार चुंबो उमलीक महासुगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतपीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया पेज नंबर 50 D7 देव जाता मनशांचें खाण.
सर्वेस्वर आमचे बापा, ह्या सुरगेच्या जेवणांत पोतून पोतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो अशें कोर. ताचे वरवीं गरजेचो सगळो आदार आनी सुरगेच्या गुटांची उदीक उदीक संपूर्ण समजोणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सुबें आसूं, तुमची सवे आसूं. आनी सोडपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. आमी बरोबर म्हणया, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांक लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे उद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 89 F9. जेजू तुजें नांवूच पुरो.